दक्षिण गोंयांत 7 तालुक्यांक वीज पुरवण करपी 220 केव्ही आणि 110 केव्ही उपकेंद्रांच्या देखरेखी खातीर 12 एप्रिलाक वीज पुरवण खंडीत करतले। सकाळी 7 ते सांजेच्या 4 वरांचेर वसुकी वीज शटडावन करतले। ह्या काळात साश्टी, काणकोण, सांगे, केपें, मुरगांव, धारबांदोड्या आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली। ते खातीर लोकांनी गरजेची जतनाय घेवची आनी पर्यायी व्यवस्था करची अशें आवाहन वीज खात्यान केलां। आमचे न्ही एन्युअल शटडावन 12 एप्रिलाक आमी डिक्लेअर केला सकाळी 7 ते 4 पर्यंत। हातूंत आमचे जी मेजर सबस्टेशन्स आसा EHV म्हणजे एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज घेता ते 220 केवीची, ते आमची एक शेल्डें, दुसरें आसा कुंकळे, ही 2 घेतले आनी तिसरें आमचे 110 केवी स्टेशन वेर्ना। सो ही तिनय स्टेशनां ते दीस बंद आसतले आनी तिनय कडेन आमचे मेंटेनन्स काम चालू आसतलें। त्यामुळे एंटायर साऊथ गोवा आणि साऊथ गोवा म्हणजे शेल्डें म्हणजे वो कुशावती जिल्लो आणि दक्षिण जिल्लो, तेतुंतली हे जे तालुके आसा शेल्डें म्हणजे सांगे, केपें एरिया, काणकोण एरिया, मुर्मुगांव, ही सगळी एरिया सप्लाय आसना सकाळचें। आमचें काम आसा मेन शेल्डें सबस्टेशनाचेर। थंय आमची इनकमींग सप्लाय आमकां कर्नाटका म्हणजे आंबेवाडीच्यान येता, त्या लायनीचेर आनी थंयचे इनकमींग जे पळय इक्विपमेंट आसा ताजेर आमकां काम करपाचें आसा। मेजर आमचे 2 220चे EV स्विच आमकां नवे घालपाचे आसा। आतां तें काम करतलो जाल्यार हो टोटल शटडावन घेतले शिवाय काम करूंक मेळना। दुसरी आमचे जे थंय जवळ जवळ 250 सुमार आयझोलेटर आसा, इन्सुलेटर आसा आयझोलेटराचे। त्या भायर आमचे थंय सर्किट ब्रेकर्स आसा, म्हणजे जे जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळ्यांचे ग्रीजिंग करपाचें, ऑयलिंग करपाचें, खंय जंपर गेल्या जाल्यार नवे घालपाचे आनी खंय कितें रस्टिंग आयलां तें काडपाचें आनी जे कितें प्रॉब्लेम आसा समज डिफेक्ट आसा इक्विपमेंटाक ते रिपेर करपाचें। हें आमचें काम थंय 220 केवी शेल्डें सबस्टेशनाचेर। बरोबर आमच्या कुंकळे सबस्टेशनाचेर आमचें सिमिलर काम 220 केवी स्टेशनाचेर जातलें आनी आमचे 110 केवी जे वेर्ना सबस्टेशन आसा थंय आमचे 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर चालू करपाचे आसा 63 एवरी। आतां त्या खातीर जो आमकां बस कनेक्ट करपाक जाय 110 केवी ताका बस कनेक्ट करपाक जाय, त्या खातीर आमकां शटडावन हेंय काम आमी बरोबरच त्या दिसा घेतलो। त्यामुळे ज्या ज्या आमच्या ह्या तिनय EHV सबस्टेशना कडल्यान जी सप्लाय आमच्या 33 केवी स्टेशनाक वता, जवळ जवळ 22 आमची सबस्टेशनां आसा 33 केवी, त्या सगळे 33 केवी स्टेशनाक सप्लाय आसची ना आनी त्या फुडें तांकां असोसिएटेड जे 11 केवी आनी LT ट्रान्सफॉर्मर तांकांय सप्लाय आसची ना।